आतां सद्या सामकी हे जाता ब्लॉकेज चालू ब्लॉक जाता कारण आमी दनपारां थंय गेल्ले जाल्यार पुलीस मनी हाडीक नाशिल्ले आनी व्हडले हेवी व्हेकल आसा ते बंद आशिल्ले पूण ते क्रॉस करता आणि ते जर हे घातला रॅम्प घातला ते एका रॉड लायला ते सगळे सुटले ते गाडये टायराक तो पण आज म्हाका सकाळीं कोणे तरी एकल्यान फोन केलो हांवें इंजिनियराक ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां वचून पळयात थंय जर रॉड सुटल्या कितें जालां जाल्यार रिपेर कर नोटिफिकेशन क्लियर आसा अमके टायम तो बंद आसता बाकी सगळी चालू आसता आनी हेवी व्हेकल्स वचपाक जायना हांव चॅक करता तुमी हेवी व्हेकल्स गेले म्हणटा जाल्यार म्हाका हांव तांकां आजून सांगता कोणाचें जाल्यार रातचें पुलीस दिसाचें कोण वचपाचें ना गेल्यार रातचें वचपाक शकता काल दिसाचेच गेल्ले आमी नोट केले हांव चॅक करता सर फेरी भितर एक हें जाता फेरी तेतूनय गर्दी जाता कितें ना एक्स्ट्रा फेरी थंय वाडयले फेरी तांणी वाडयले इमिजिएटली पयलीं एक फेरी आशिल्ली आतां मागीर 2 आनी गरज पडटा ताणें सांगिल्लें तेन्ना 3 जाता फेरीचे प्रॉब्लेम केन्ना जाता जेन्ना ब्रीज बंद आसता सामको तेन्नाच आसता ब्रीज बंद मिनिमम आसता चड तर रातच्या टायमार आसता 8 ते 8 किंवा 8 ते सकाळचे 10 ते 8 अशे दोन टायमिंग्स आसता त्या प्रमाणे तितल्या टायमार ते काम करता भितरली बॅरिंगां सकयल्ली पयलीं चेंज करपाक ते पळोवन बॅरिंगां चेंज केली जाल्यार मागीर ते स्टेबिलिटी ऑफ द ब्रीज इम्प्रूव अशें तांचें म्हणणें